यात्रियों ध्यान दें, मैं हूं एंथनी डिसिल्वा आपके सेवा में। ये उड़ान भरने के बाद उड़ान के लिए तैयार है। अपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। आज का कप्तान है विजय बाब सरदेसाई और आपका उप कप्तान है यूरी बाब आलेमाव। आपके मदद के लिए होंगे चिराग बाब नाइक और सुदीन बाब दौलेकर। ये उड़ान करीबन 25 मिनट की होगी और आपके मंजिल तक अपने कुर्सी से उठो मत। आपातकालिन में सिर्फ आप सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा सकते हैं। आखिरी मंजिल तक अपने कुर्सी से उठो मत। शुक्रिया, शुभ यात्रा। हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसल नार्वेली। आज हो व्हिडिओ करपा कारण आज हांवें विजय बाब सरदेसाई गेले एक प्रेस कॉन्फरन्स वयले आनी तितून विजय बाब सरदेसायान एक टायप ऑफ रिक्रुटमेंट स्कॅम एक्सपोज केले आनी ते रिक्रुटमेंट स्कॅम ते बंदूय केले। तेणें फकत ते ट्वीट करूं ना, ट्वीट केलें तेणें बट इट डीड नॉट स्टॉप देयर। तेणें फकत प्रेस कॉन्फरन्स घेवना, ही वेंट अहेड एंड फायनली that recruitment scam म्हणल्यार जाताच हें बंद जालें। सो म्हाका ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना उलयता म्हाका सदांच दिसता की ओपोजिशनांनी हे मुद्दे रिसर्च करूंक जाय, फायंड आउट करूंक जाय आनी ते मुद्द्याचेर सरकाराक तेमी दे हॅव टू पुट देम इन द हूक एंड कीप देम अलर्ट। आनी असले मुद्दे हे तेमी इन्व्हेस्टिगेट करपाक गरज आसा बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली। दे हॅव मोर एक्सेस देन पीपल लायक अस एंड मोर ओवर द ओपोजिशन लीडर, एज आय सेड ऑलवेज, हिज रँक इज ऑफ अ कॅबिनेट रँक एंड एक्सेसिबिलिटी तेका इज मच वायडर देन एनी अदर MLAs इन द ओपोजिशन। आनी हेजेर जेन्ना उलयता तो थोड्याक तेगे सपोर्टरांक बरें वायट दिसता आसतलें की हांव इंडिव्हिज्युअली टार्गेट कोत काय म्हूण। आय हॅव नथींग रॉंग अगेन्स्ट एनी इंडिव्हिज्युअल MLAs बट जेन्ना आय फील बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सीस इन द पास्ट एंड मेनी अ टायम्स हे सरकारा भितरल्यान जेन्ना जेन्ना चोरी जाता the opposition leader is like the कित म्हळ्यार तेका एक वॉचमॅन आमगेलो, एक घुरका. We have given him the rights that he should keep watch on the government wherever they are doing wrong. But दीस वयता वयता, म्हयने वयता वयता म्हाका एक पुसार सोद दिसपा लागता that when I speak about sleeper cells it looks like it is coming true day by day. आयते व्हडले व्हडले मुद्दे आसतात जे सरकार नाडबूट करता. We expect him to excavate these issues with all the power that he has, but we don't find anything much happening. जाल्यार आयज आनी एक मुद्दो येयला. हेच्या पयलेच आयज मुद्दे हे उजवाडा हाडले that opposition leader Bab Yuri Alemaw is not doing enough as the opposition leader, and that there are certain doubts created around him with respect to the whole of Goa, not with respect to the MLA of Kungoli. I am looking at Yuri Alemaw as the leader of the opposition, that he is the custodian of the governments. Anything that is going wrong, not for only Kungoli, the whole of Goa. But major issue astai तेन्ना I find that opposition leader तोंड बंद करून आसता and he expects everybody else to do it, and दुसऱ्यान केल म्हणटरीच तो मागीर येतलो आनी ट्वीट करतलो, फेसबुकाचेर उलयतलो, कोण प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी मागीर दाखयता that he is there with everybody म्हणून. We expect you also to get out the truth where illegalities are taking place in the government, which I find
with circumstantial evidences and instances and issues lacking to do all these things. Whether you intentionally lack or unintentionally are lacking, that is for you to judge the best. Recruitment scam जाला છે. हे recruitment scam विजयबाब सरदेसानी break केले. He's gone so much in depth and detail. He did not only tweet, he saw to it that that recruitment has been put to hold or has been stopped. आता हो व्हिडिओ आहे, आखी स्टोरी घडवली आहे, आखी कहाणी. And if those people who have seen this press, you may kindly skip this approximately. And तेच फाटल्यान I will have my say. Almost 6 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज पडटा, कित्याक आज सकाळी आमी ट्वीट केल्लें की MRF यांचो एक प्रोजेक्ट IPBन एप्रूव केला. 1200 नोकऱ्यो ज्यो तांणी सांगिल्ल्यो आमी दितले म्हणून, तातूंतल्यो 250 नोकऱ्यांचे इंटरव्यू फाल्यां नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ हांगा एक जॉब इंटरव्यूज कुडाळाक जातात सिंधुदुर्गान. हो हांवें सकाळीं ट्वीट केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान तांकां वॉर्न करचें म्हणून आनी हें बंद करचें म्हणून. आतां हें म्हाका कळ्ळें कशें, म्हाका कळ्ळें एक कोंकणाय म्हणून एक थंय न्यूजपेपर आहा आनीक तुमचे विशयी कितें म्हणटा तो इंटरनेट न्यूजपेपर ताजेर हें आयिल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MLS म्हणटा तांचो एडवर्टिजमेंट आहा, जो तांणी सोशल मिडियाचेर फामाद केला की फाल्यां अशा जाग्यार आसा. आनी तांचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करतात. आतां हें आमी बोवाळ केलो, मुखेलमंत्र्यान तें बंद करूंक जाय आशिल्लें आनी हें भायर तुमी घेवंक शकना. आनी IPBच्या कायद्याच्या खाला वायलेशनाक कितें जो पनिशमेंट आसा तो MRFान दिवंक जाय आशिल्लो. आतां जालें कितें, MRFान मुखेलमंत्र्याच्या OSDक एक मेल घाली की हें सगळें कितें येता तें सोशल मिडियाचेर फॉल्स आनी आमी फर्मागुडीच इंटरव्यू घेतात. म्हळ्यार अर्थान म्हाका एक पिशेंट सोड्यान घास मारला आनी हांव मदींच असो उठला आनी MRFाच्या फाटीक लागलो. हें हाजो अर्थ असो जाता. आनी ती मेल धाडटकर मुखेलमंत्र्याची OSDक थंय एक OSD आहा जो काडटा आनी रिपोर्टरांक धाडटा आनी रिपोर्टर ते कांय चॅक करनासतना ती सांगिल्ली ती पूर्व दिशा अशें धरून तीच खरी म्हणून काडून ते घालतात. ताजे हांवें रेफरन्स गेले खेपे असेंब्लीनूय केल्ले की अशे मनीस दवरल्यात जे फोर्थ इस्टेट म्हळ्यार मिडियाक कंट्रोल करतात आनी दीस इज द म्हळ्यार सारकें नेपालाक बी जालां पळय तें तशेंच जावपाचें म्हणून जे सगळ्यात व्हडलें मिडिया ऑर्गनायझेशन आहा पळय तांचें ऑफिस कशें नासता पळय तें पळयलां आसता तुमी नेपाळाक. तें केन्ना जाता जेन्ना अशे पात्रांव तांचे रुलींग हातून ऑर्गनायझेशनान रुलींग इन्स्टिट्युशनान बशिल्ले आसता ते सांगता ते बरयतात फोर्थ इस्टेट म्हणटा ती सपोज टू कंट्रोल द अदर 3 स्टेट्स, द लेजिस्लेचर, द एक्झिक्युटिव्ह एंड द ज्युडिशियरी. हें सारकें करता आनी लोकशाही उरता काय म्हणून तें चॅक करपाचें आसता. आतां कितें जालां गोंयांत मिडिया अशी जाल्या की तो सांगता न्ही मुखेलमंत्र्याचो कोण एक तो कोण तो कितें मॅगसेस एवॉर्ड विनर तो सादो कोण आसतलो बरयता तो बरयता सांगता तुमी बरयता आनी बरोवन कितें सिद्ध करूंक सोदता तुमी की विजय सरदेसाय उगीच ट्वीट करता. आतां हांव एक लोकप्रतिनिधी निवडून आयलो, हांव 3ऱ्यांदा निवडून आयलो आनी हांव असेंब्लीन इश्यूज रेज करता आनी म्हाका संवय ना केन्नाच कितें अनव्हेरीफायड उलोवपाची. आनी जर हांवें उलयलो जाल्यार हांव माफी मागपी. हांव खंयचीच वस्त आज मेरेन हांवें फॉल्स एलिगेशनां कोणाचेर करूंक ना आनी धर एलिगेशन केलें जाल्यार इट इज बॅक्ड बाय एविडन्स. आतां हातूंत कितें जाता तें पळय, हातूंत एक गौरेश गांवकार म्हणून एसिस्टंट न्यूज एडिटर आहा गोमंतकाचो, ताणें ह्या
धीरज परब ताका फोनो घेतलो की हें कितें काय म्हणून तुगेलो जो एडवर्टिजमेंट आहा तुज्यो नोकऱ्यो भरपा खातीर जो तुवें जॉब इंटरव्यू जॉब फेर लायिल्ली ही सगळी फॉल्स आशिल्ली काय म्हणून आनी ताका तो सांगता ना ना फॉल्स बीन तशें कांय ना थंय म्हणटा एक गोवा फॉरवर्ड म्हणून पक्ष आहा तांणी तांच्या लोकां खातीर एक आवाज उठयला आनी आवाज उठयला म्हणून तांणी फाटी घेतला मराठीन तें म्हण आहा पळय चोराच्या उलट्या बोंब्या म्हणून त्यो एक्झॅक्ट ते MRFाक लागता धरल्या तुमकां सांगा बरें चूक जाली म्हणून तुमी थंय सारके डिटेल दिल्ले आहा डिटेल कितें दिल्या की 250 नोकऱ्यो 12 तारखेक ऑर्गनायज बाय MNS गोवा युनिटान ते नोकऱ्यो आसतल्यो 17,500 ते 19,000 सॅलरी आसतली लिव्हिंग क्वॉर्टर्स आमी अरेंज करतले नात पळय शिक्षण संस्था MIDC थंय जातलें हें सगळें हांवें तयार केलें कितें सांगूंक सोदता MRF की हें विजय सरदेसायानी क्रिएट केलें सो बेजिकली ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी सरकारान आनी मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्लें तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें की तुमकां आमी आउट ऑफ द वे वचून IPBचें परमिशन दिलां म्हळ्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स तुमकां दिल्लें आहा कित्याक दिलां कित्याक नोकऱ्यो क्रिएट करच्यो आनी आमचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून हांव त्यो फातोर्डा नोकऱ्यो दी म्हणून सांगना हांव म्हणटा गोंयचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो कित्याक गोंयांत गोंयच्या सरकारान ताका सवलत दिल्ली आहा IPB म्हणटा ती सवलत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून आहा आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर जे आमी एप्रुवलां दितात इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफीक रिजन इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ते जर तुमी हें करतात कितें वायलेट करतात जाल्यार आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस कितें सांगून दाखोवंक सोदता की जे ऑपोजिशनाक उलयतात तांकां पिशे सोडे चाबला म्हणून हें दाखोवंक सोदता ते हे भलतेच एजेंडाचेर वतात अरे आमी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक वोट दाखयना पूण आतां हें तुमी करता म्हणून हांव आतां एलिगेशन करता की ह्यो सगळ्यो कंपनीक गोंयच्या सरकाराक हे भीत ना गोंयचे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बोल्सान आहा तांच्या तांचो मंत्री बोल्सान आसतलो कित्याक ते सगळे असले इलिगॅलिटीज करतात आनी हे मंत्री तांकां डिफेंड करतात एसेंब्लीन आनी हांव हें सारकें ऑथॉरिटिवली म्हणूंक शकता कित्याक हांवें बिलां कितलेंदा मूव केल्लीं आहा की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयच्या तरणाट्यांक आसचें म्हणून तें बील डिस्कशनाक येना ते बील लॉ डिपार्टमेंटान घुसपता आनी कितें जाता हांवें परतें घातलें हे सेशनाक घाल्लें तें येवंक ना सो हाजो अर्थ कितें तुमकां गोंयच्या इंडस्ट्रीन भितर गोंयचे तरणाटे नाका तुमकां इम्पोर्टेड तरणाटे जाय मागीर तुमी तांकां मतां दितात आनी तांचे घुसल्यार तुमी जिखून येवंक सोदतात ती वोट चोरी सो बेजिकली हांव एक सांगूंक सोदता तें अशें की सरकाराक गोंयचो प्रायवेट सेक्टर भिना तें जालां की सगळ्या कामांक गोंयांत एक मेन्यू कार्ड चालू आहा इतले पयशे दी काम करून घे MRF म्हणटा ताका परमिशन हांव मंत्री आसतना हांवें दिल्लें कित्याक दिल्लें हे असलेंच आसतलें IPBचेच क्लियरन्स आसतलें IPB म्हळ्यार डजंट कम अंडर टावन प्लॅनिंग पूण जावन सुद्दां तांकां हेल्प केल्लें आमी कित्याक ती लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करची म्हणून आतां कितें करतात तुमी सो एक हांव मागता पयलें म्हणल्यार मिडिया कडेन की व्हेरीफाय करचें थोडें तरी इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणटा तें तुमचे भितर जितें दवरा सारकें कोण बरोवन दिता तेच घालतात ते लोकशाही खातीर घातक आसतात आनी मागीर तुमची क्रेडिबिलिटी डावन जातली सरकारान कितें करूंक जाय आशिल्लें सरकारान MRFाक वॉर्निंग दिवंकूच जाय आशिल्ली आनी जाता जाल्यार ते IPBचें परमिशन रेसिड करपाचें फॉर वायलेशन एकदां तरी सरकारान दाखोवचें की आपल्या भितर कितें तरी क्षमता आसा म्हणून कितें तरी पोटन्सी आहा म्हणून हो इम्पोर्टंट सरकार जाल्लो आहा आज हो सरकार जो गोंयांत आहा पळय तो इम्पोर्टंट when it comes to creation of jobs. And the figures show it is the second highest unemployed state in the country. This is the figure from the Whaling team. Program implement statistics and program implementation ministry चे CMI चे जे figures येतात ते दाखयता की आमी second highest unemployed state in the country. हे कित्याक खातीर जाता कित्याक अशें सरकार न्हिदता आनी मागीर नाच घेता आनी उगी रावता
आनी ह्यो इंडस्ट्री गोंयच्या सरकाराक दिनात आनी इट इज नॉट फार वेन गोंयचे तरणाटे नेपाळचे आपले तरणाट्यांनी जे कितें केलां ते बाबा हांगाय बी हेंच करुया म्हणून डेस्परेट जावन एक दीस हें चिंतपाक लागतलें आनी हें तांकां मूव करता पुश करता सरकारूच आमचो गोंयचो बाय बींग इनएक्टीव. सो हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो तें इतलेंच की पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याचे ओएसडी डायरेक्ट म्हणटा कित्याक हे जे ओएसडीक MRFाचे लेटर आयले हे सगळे तुमच्या पेपरांनी भोंवले. हे कशें आयले भायर MRFान बरयलां मुखेलमंत्र्याचे ओएसडीक तुमकां कशें मेळ्ळें तें कित्याक तुमकां ताणें दिलें तें तुमकां ताणें दिलें कित्याक दिलें तो दाखोवंक सोदता की हांव जें उलयता तें फट म्हणून. सो ताका एक पयलीं कळपाक जाय हो कोण ओएसडी आहा पळय ताका कळपाक जाय ताचें नांव काडना व्हरा फुडले खेपे नांव काडटलो आनी मागीर बायोडेटा ताची कुंडली सांगतलो. हांव आतां काडना कित्याक म्हाका एक म्हळ्यार कितें इट इज नॉट करेक्ट जस्ट टू नेम एंड डिफेम समबडी बट दीस इज नॉट डिफेमिंग आय वील हॅव टू नेम हिम. ताका एक कळपाक जाय की बाबा आमी ओगीच कशें उलोवपी न्ही हांव एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी आनी ओपोजिशनाचें काम आसता सरकार चुकता तें पॉयंट आवट करप. सरकारान चुकप ना हें सरकारान केअर घेवंक जाय. ओ चुकले जाल्यार करेक्टीव मेजर घेवंक जाय ते सरकारान करूंक जाय आनी सरकार करता. हांवें एलिगेशन आज सकाळीं म्हजी ट्वीट पळय हांवें गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचेर अटॅक करूंक ना हांवें अटॅक केला MRFाचेर आनी सांगलां की गोंयच्या मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांकां व्हेरीफाय करचें बॉन्ड करचें आनी हें बंद करचें आनी गोंयच्या तरणाट्यांक ती नोकऱ्यो मेळच्यो नाजाल्यार तांकां वचूंदी मरे सिंधुदुर्ग सवाय जमनी आहा थंय उसगांव प्लॅंट बंद करून MRFान वचचें थंय कोणें दवरला तांकां फावोर करता तुमी आमचेर. सो एक क्लियर तकलेन दवरात की आमचो पक्ष इररिस्पॉन्सिबली केन्नाच कितें उलयना आनी उलयलें आनी जर कितें सांगलें जाल्यार वी फॉलो इट अप विथ एविडन्स. हें एक जालें. दुसरें सरकारा कडेन हांव मागतां की हें रिपिटेडली हें जाता कितल्योच कंपनी हेंच करतात IPPच्यो क्लियरन्स घेतात मागीर थंय कारवाराक वतात नाजाल्यार सिंधुदुर्गाक वतात थंय जॉब फेर लायतात कितें चल्लां ही फकाणां. सिप्ला म्हणटा तें आमी आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी भरल्या सगळे भायले. सो एक आसूंक शकता अशें की तांचो जो कोण वयर ऑफिसर आहा तो आपलो ग्रावूंड गोंयांत हाडूंक सोदता आनी तो थंय जॉब फेर लायता. सेकंड अशें आसूंक शकता की गोंयची भुरगीं जी आहा ती इतले सॅलरीचेर काम करपाक तयार ना ती म्हणटा चड सॅलरी दी आनी रायटली सो आमचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय आहा. आतां ह्या आख्या तुमी चयलां विजय बाबा गेले प्रेस कॉन्फरन्स एंड सॉ द इश्यू द रिक्रुटमेंट इश्यू कितकोन तेमी गोंयकारां फटयताय ते जाल्यार तुमी म्हाका सांगाय वेन आय स्पीक with respect to the opposition leader Baburi Alemao, is there anything wrong that I am doing? Is it not the right of every Goan citizen to know what our opposition leader also is doing? Because he is the custodian of the opposition. He is like a watchman with respect to the government of Goa. He is like the chowkidar. जाल्यार तुमी म्हाका सांगाय हे घर लुटिता देर इज सम इलिगॅलिटी गोईंग ऑन इनसायड दॅट हाऊस आनी रस्त्या वयलो एक वाटसूर जो वयता अ ट्रॅव्हलर ही कम्स टू नो देर इज सम इलिगॅलिटी गोईंग इन दीस हाऊस आनी चौकीदाराक काय खबर ना आनी मागीर ती इलिगॅलिटी सांपडली मागीर कितें जावपाची ती चोर जाली मागीर पुलीस येता म्हणटा ते भाशेन. सो चोर पुलीस येता काय गो तूं एक काणी आसलेली एक रिंग आसता मरे आनी त्या रिंगा भितर मरे आमी अशें करून मरे एकमेकाक धुमसून उडयताले कोंबडा कोंबडी म्हूण कितें काय आनी एकलो स्मार्ट मनीस तुजे भाशेन तो सायडीन रावतालो रिंगाचे तो त्या झगड्यांक पयलीं पडना तो म्हणटा तुमी सगळे झगडोन मराय आपूण लास्टा येतलो. सो इज देर सम अंडरस्टँडिंग बिटवीन यू एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा
that you will not take up any issue. You will not originate any issue with respect to any illegalities. पण दुसऱ्यान कोणें काढ जाल्यार तुका परमिशन दिलें काय म्हण तेणें ट्वीट करपाक, मागीर तुगे प्रेस घेवपाक, बायट्स दिवपाक. म्हणजे ती म्हणणी आहा न्हू, तुवें सीएमा मारल्या भाशेन करपाचें आनी सीएमान मागीर व्हडल्या भाशेन करपाचें. इज इट समथींग लायक दॅट? So I think Yuribab, you should come out very clean. So probably that is the reason maybe you are not facing certain civilians and citizens to answer certain questions that may be put to you. So are you escaping from all this? So anyway, कोडे dialogue जाता आसलो तू बसलो जाल्यार, but काय नजो. So it may be, but I will continue with my monologue till things fall in place. And I will assure you that things will fall in place sooner or later. And before ending, go through this video also. Although Sudhinbab Dholekara's video. And I think these questions are put to you. You answer these things. So, मायनिंगात कितें जालां 2008-9 हे सुधीर देवळकार पूर्ण खबर आसा. 35 मिलियन टना जाग्यार 65 मिलियन टन कशें जाले आनी 65 मिलियन टन कशें जाले हे मातशें ताणें ऑपोजिशन लिडरान मातशें लक्षांत घेवचें आनी कोण तातूंत इनवॉल्व आसा ते पयलीं ह्या लोकांनी आयनोर खंय पावयलें. 35 मिलियन टन 38 मिलियन टन आमकां जे पळय हे घालून दिल्लें ते आनी 62 मिलियन टनार पावले. हातूंत कोणाचे रिलेशन आशिल्लें हें म्हाका सांगपाक म्हजें तोंड उगडचें न्ही तांणी. तांकां सगळ्यांक खबर ना जाल्यार हांव उलयतां मागीर. हांव कोण इनवॉल्व आसा तें सांगता. कोण आले मिनिस्टरांचे लोक आसा, आतां ऑपोजिशन लिडराचे कोण आशिल्ले, हांव सगळें सांगू शकता. there are certain reasons best known to you why you are silent on many issues. So all the teeth will be open slowly but steadily. And तुगे ती लिप सर्विस पळय आहा न्हू, ती बंद कर तुगेली, ती बकवास तुगेली. United we stand, divided we fall. This is only for the public. So internally, you are the McIntosh tin. Quality street chocolate येते पळय ते tin तू. तितून तो टिनान तू ते चॉकलेट तू पिक एंड चूज कोता. तुका जाय ताक भितर गेले, नाक ताक भायर दवरले, जाय ताक फेवर केले, नाक ताक तुका सोड दिले. So somehow your the McIntosh theory तुगे आतां बंद कर. Because sooner or later you will be exposed. म्हणटा मोद्यांत खंयच्या पार्टीन जॉइन जाता? तशें ना. आय एम एक हांव पार्टीचें नांव घेना, बट आय एम फॉर मोदी. So if you are Modi for Modi, then he is also for Modi. How can you differentiate? तशें न्ही, रायट टायमार तुमकां सगळें कळटलें. So फाल्यां for Modi म्हणल्यार बीजेपीच जाली न्हू? तशें हांव म्हणना. ऑफकोर्स मे बी हांव पार्टीचें नांव घेना. यू हॅव सेड, बट I know you said you are for Modi. फॉर मोदी म्हणला. So for Modi म्हणल्यार बीजेपी जावंक शकता न्हू? फॉर मोदी एज प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ताणें खूब केला. नाजाल्यार इतले 10 वर्सां जे पळय डेव्हलपमेंट जाला विदाउट मोदी इम्पॉसिबल अशें. So for Modi म्हणटार तूं सपोर्ट करतलो जालो ना? So मोदीक सपोर्ट करतलो तूं. So मार्ग. So Yuribab, these are the circumstantial म्हणाका prima facie evidences. तुगेले McIntosh quality street tiffina theory तुगेली. Pick and choose. And these are the type of people you have chosen who are die-hard fans of, and these are the people you are trying to insert them in areas where votes can be further split. So we don't know what is exactly you are up to. So I hope better sense will prevail. यात्रियों ध्यान दे, और थोड़ी देर में हम लोग उप कप्तान यूरी आलमाओ के मदद से मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं. सबको शुभकामनाएं चाहते हम लोग. शुभ रात्र, शुक्रिया, देव बरे करो. Thank you very much.